हितून कितें सगळे आमचे 5 मेंबरांचे कितें आमी आमचे कोणाचे अगेन्स्ट ना, आमकां फकत डेव्हलपमेंट जाय. कितें हांव म्हणटा की पयलीं सरपंच डेव्हलपमेंट करून केलें, पण आमचे थोडे पंचायती एरियन डेव्हलपमेंट जावं ना. ताका लागून थोडे पंच बेजार आशिल्ले, ताका लागून ते कितें नेक्स्ट आतां इलेक्शन पावता लागीं, आतां पंचायत इलेक्शन येतलें म्हणजे सगळे पंचायत ईच एंड एवरी पंच वॉन्ट टू बीन इन तेंगे वॉर्डान तांकां जिखपाकूच जाय. तेंगे डेव्हलपमेंट जाय नाल्यार नेक्स्ट टायम पब्लिका फुडें कशें वयतले ते वोट मागपाक. ते बेजीचेर थोडे पंच मेंबर्स आमचे तेंचे दे वर नॉट हॅपी विथ दीस रुलींग सरपंच असेंब्ली. सो सगळे डिसिजन घेतले की आमी एक मोशन मूव करून सरपंच चेंज करूया. म्हणून वी डीड दीस बिकॉज वी वॉन्ट डेव्हलपमेंट इन अ विलेज इन ईच एंड एवरी वॉर्ड, एंड एवरी वॉर्ड मेंबर वॉन्ट टू बीन. सगळें कितें लोकांनी तांकां निवडून हाडलेल्या लोकांक जाय की तेंगे परत तांकां लोकां मदीं वोट मागपाक वचपा जाय. आनी नेक्स्ट पंचायत इलेक्शन लागीं पावलें, आतां 8 म्हयने इलेक्शन येतलें. सपोज नेक्स्ट टायम सपोज आतां इलेक्टेड मेंबर्स कितें म्हूण लोकां फुडें वयतलो वोट आपल्याक वोट करूं म्हणून. सपोज लोक कितें म्हणटलो की तुमी आमकां लास्ट टायम तुमकां वोट करून हाडलेले 4 वर्सां पयलीं, ओके तुमी कितें केलें आमच्या वार्डान डेव्हलपमेंटा लागून. बारीक बारीक लोकांचे कामां आसा, इन्कम सर्टिफिकेट आसा, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आसा, ते जावपा जाय फास्ट फास्ट. हिंगा येवन लायनीन रावपा जायना. ताका लागून सगळे पंच थोडे पंच मेंबर बेजार आशिल्ले म्हणून आमी हें मोशन मूव केलें आनी सरपंच मातशें चेंज करूया म्हणून चिंतलें. हे दिनाशिल्लो तो इन्कम सर्टिफिकेट ही वॉज गिवींग. आमी सांगना की कोण दिना तशें ना, थोडे हॅप्पी नाशिल्ले म्हणजे थोडे लोक हॅप्पी नाशिल्ले पळय सरपंच मातशें नॉट गिवींग. सरपंच रिटर्न येवपा पडटा. कितें बस मेन म्हणल्यार आमचे जुवारी नगराच्यान जिल्ल्याच्यान पंचायत हिंगा मोदी पडटा, सांगपाक पडटा. बसी ना, लोक बसी गरीब लोक येता वयल्यान सकयले तांकां इन्कम सर्टिफिकेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट लागून परत येवपा म्हणल्यार आज यो फाल्यां तशें जायना न्हू. सो तेकी लास्टाक ब्लेम कोणा करता ते पंच मेंबर्स. कितें पंच मेंबर्स आसा तांकां इलेक्ट करून हाडलेले आसा. ओके पंच मेंबराक ते लोक कितें की तुमकां इलेक्ट करून फायदो कितें. तुमी लोकांचे आमचे बारीकशे कामां जायना जाल्यार मागीर फायदो कितें. ताका लागून मातशें पंच मेंबर्स बेजार आसले म्हणून आमी मोशन प्रूव केलें. आतां पळय कोण नेक्स्ट सरपंच येता लेट द पंच ओनली इलेक्ट देम. इश्यू जालो रमाकांत बोरकाराक वोटेड आउट करपाक, भायर उडोवपाक, अविश्वास थाराव हाडपाक, नो कॉन्फिडंट हाडपाक. आमी सगळीं बाराबून आसलोलीं. मागीर तो आमची काम आयकपा ना जालो. आमचें काम आमकां कोण ना जालो सारको. कसलीं कामां? तेच आमची फायल पास करपाच्यो, गटर वयर सायडीन. सो मागीर आमी सगळीं आमी एकठांय जालीं आनी आमी ताका पंचायतीर आमी ताका भायर उडयलो. कित्याक आयकन जालो काम? तुमचे मेंबर हें करपा लागलो, हॅरस करपा. तुमची फायल हो तूं धाडना वो धाडटा हिंगा. कितें पयशे बीन कितें मागपाक लागलो? ना ना तें हांव तें तुका हांव सांगना. ना काम आयकून जालो म्हणजे पयशे मागपाक लागलो काय म्हणटा. तो ना पयशे मागून येचें म्हणजे मेंबरान ते स्वतापा लागलो तो. आतां ते खातीर मागीर तुमी एकठांय जाले. आमी सगळे एकठांय जालीं. म्हणजे आमी कितें एकठांय रावलो कित्याक कितें घेवन आमचें काम जावपा जाय न्हू. आमचें काम बरो आसपा जाय न्हू. ताका लागून आमी सगळीं एकठांय आसलोलीं. मागीर ते वयर आमगे मेंबर आहाय ते 2 तांकां स्वतापा लागलो. मागीर मागीर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी हें गेलीं कॉन्फिडन्सा पळय गेलीं आमी आनी सगळें तें हें केलां. कांय दिसा पयलीं हे पंचायतीचें शिफ्टींग जालें पळय, हय ते दिसा मोविनान म्हणलेलो रमाकांत बोरकर हो एकदम बरो सरपंचान बरें काम करता म्हणून. ते कितें जालें मागीर? तो बरो मोबीन कितें करतालो तो बरो आयकता न्हू आमचें काम सांगता ती. एक भितर खबर तेका आसलोली आमची तो कितें करता तें कांय खबर ना न्हू. मागीर आमी मेंबर वचून तेका मोबीन सरा वचून मेवले. सो हे आतां वोट ऑफ कॉन्फिडंट मोशन मूव केलें तें थ्रू मोविनाचे हेणें जालां न्ही. जालां. नो कॉन्फिडंट हाडचे पयलीं तुमी मोविना फुडें गेले तुमी अशें ना वचो न्ही. आमी सरपंच म्हणून बसयतात. सरपंच म्हणल्यार ही गांवांत सर्वोच्च खुर्ची. ते खुर्चेचो मान राखप हें त्या मनशाचें काम आसता. पूण खंय तरी गेले वर्सभर पंचायतीन जें कितें घडटालें तें बरोबर नाशिल्लें अशें प्रत्येकाक दिसतालें. पूण आमी एकमेकाचे जे पळय पंच आशिल्ले पंच मेंबर आमकां गांवा कडल्यान खुबश्यो कंप्लेनी येताल्यो तेंचे बद्दल. पूण आमी आमचें मन एकठांय करिनाशिल्ले. सो आतां सगळ्यांचे म्हाका दिसता ह्या ताका उडोवपाचेंच म्हणून एक मत जालें आनी आमी 9 जाणांनी तेजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केलें आनी आज तें पारीत जाल्लें आसा. इतलेंच की मनशाचो कसो आसता स्वभाव की भितर एक आनी भायर एक दाखोवपाचो. आमी म्हणटात पळय दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे. हेजे खावपाचे दांत वेगळेच आशिल्ले आनी ते कोणाक कळनाशिल्ले. सो ते कितें आसता वायट गजाली ह्यो सदांच लिपोवन उरनात. सो त्यो एक ना एक दीस भायर सरतात आनी त्यो आतां भायर सरलेल्यो आसात. आनी तेणें पळय कितें केलां हें आतां सगळे गांवाक खबर आसा. जी कर्म तेणें केल्यां एक वर्सभर ती सगळे गांवाक कळयली आसात. आनी
सगळे गोंयाकय कळटली आनी तेजो सक्षमोक्ष जातलो असं म्हाका दिसता. तुमचें नांव कितें? कृष्णा गावडे, यूपी सेक्रेटरी ऑफ सांकवाळ. सो आज ही स्पेशल मिटींग आम्ही कन्वे केल्ली टू कन्सिडर द नो कॉन्फिडन्स मोशन अगेन्स्ट द सरपंच श्री रमाकांत बोरकर. द मोशन वॉज मूव्ड बाय द 9 members out of 11. So 9 members were present today for the meeting and they have moved the motions and the motion is passed by 9 votes against the 0. So total out of 11 only 9 members were there. So motion was passed by 9. So today onwards the Sarpanch Shri Ramakant Borkar is voted out. So Sarpanch post is vacant from today onwards. When will be the So next date of election will be convened by the director of Panchayat and that day the election will be held.